मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाचेर खुनी हल्लो जावपाची घडणूक मांद्रे वाठारांत बुधवारा घडल्या। तुका मायकल लोबो जाय अशें म्हणीत 5 गुंडांनी तोंडाक मास्क घालून आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो केलो। कोनाडकर हाचेर दिसा उजवाडा हल्लो जावप ही धक्को दिवपी घडणूक आसा। ह्या मजगती मांद्रेचे पुलीस निरीक्षकाची बदली लेगीत जाली। घडणुके उपरांत सध्या मांद्रे राजकारण तापला अशें दिसून येता। मजगती राती मांद्रे पंचायत मंडळान मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली। मांद्रे वाठारांत गुन्यांवकारी प्रवृत्ती वाडला, उक्तेपणान धमकी दिवप चल्ला। 4 खेपे पंच वांगडी 2 खेपे सरपंच जाल्ल्या अशा कोनाडकर हांचेर दिसा उजवाडा हल्लो जावप ही हुस्को करपा सारकी घडणूक आसा। ह्या हल्ल्या फाटल्यान थळाव्या व्हड राजकारण्याचो हात आसा अशें मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांचें म्हणणें आसा। ताच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता? नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकर पासून ती सगळी हे सादे पंच बी करूं शकना। मांद्रे घडिल्ली घडणूक हुस्क्याची आसा। हाच्या फाटल्यान जे कोण आसात तांचो सोद घेवन पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करची, तशेंच हे प्रकरण गुन्यांव फाट्या कडेन दिवचे। राजकीय हेतान अशे प्रकार घडप बरोबर न्हय। हांव ह्या हल्ल्याचो निशेध करता अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो म्हणटा। I have formed a team in my office and I am doing the investigation. आमकां कितें जाय की महेशाक कोणी मारलो आनी कित्याक मारलो, रिजन कितें, म्हाजें नांव तिका कित्याक घेवप, मारतना तेका म्हाजें नांव कित्याक घेवप, म्हाजें लिंक कितें आहा। तशेंच मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी महेश कोनाडकर हाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो आपूण निशेध करता। कोनाडकर आमच्या गटात आसा। मायकल आनी म्हजे मदीं हालींच जी राजकीय विधानां जाल्यात ताचो कोण तरी फायदो घेता। हल्लो केल्ल्याचो पुलिसांनी सोद घेवन ह्या प्रकरणाचो पुराय चौकशी केल्या बगर हांव उगी रावचो ना अशें ह्या वेळार तांणी सांगलें। आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता, कित्याक आयज एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना। खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें, पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट म्हाजो एक स्टेटमेंट हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातालें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो। कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात, हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें, पूण जी घटना घडले तेचेर हांव निशेध करता। हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा, तशेंच आमी DYSP आनी PI स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना। हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली तेका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय। सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले, म्हणजे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8-8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचे जस्टीस मेळटली हे हांव एश्युअर करता। थँक्यू। ह्या मजगती मांद्रे पुलिसांनी कारवाय करून ह्या प्रकरणात 2 दुबावितांक ताब्यात घेतला। तशेंच दुबावितांनी वापरिल्ली मोटार जप्त केला। फुडलो तपास सुरू आसा।